नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारची कीर्ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पावयले ज्येष्ठ कोकणी लेखक आली कारवारच्या अभिमानीन शुभेच्छा व्यक्त केला. कारवार तालुक्याच्या माजाळी शेजेबाग निवासी 1943 जन्मले ज्येष्ठ कोकणी लेखक सरस्वती सन्मान पुरस्कृत श्री महाबळेश्वर सैल हेमी मराठी आणि कोकणी साहित्य रचना केला. तेमगेल्या कोकणी कादंबरीचो श्री एस.एम. कृष्णराय हेमी कन्नडात अनुवाद करून आज त्या कन्नड कादंबरीचो कारवारच्या जिल्हा रंगमंदिरात मोठ्या दबाजान उक्तावण सोहळो झालो. या कार्यक्रमात कन्नड अनुवादक एस.एम. कृष्णराय, ज्येष्ठ साहिती श्री एम.जी. हेगडे तसेच मुखेल सोयरे म्हण केंद्र साहित्य अकादमीचे कोकणी भाषा विभागाचे संचालक डॉक्टर भूषण भावे हेमी उपस्थित आशिल्ले. तसेच शेकडो साहित्य अभिमानी, विद्यार्थी आणि इतर हजर आशिल्ले. कारवार अभिमानी या संघान या लोकार्पण सोहळ्याचे आयोजन केले. सुरुवातीक दिवली पेटोवन कार्यक्रमाक चालना दिली. माचेर मानेस्ताक पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. नंतर कादंबरीचो लोकार्पण सुवाळो मान्यवराला हस्तांत जालो. वेदिकेवेल्या मान्यवरान आपापले उलोवप केले. ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರ ಸೈಲರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಗೋವಾದವರು ಅಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೋತರಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಕತೆ, ಒಂದು ನಾಯಕ, ಒಂದು ಪರಿಸರ, ಒಂದು ಪಾತ್ರ, ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಮ್.ಜಿ. ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರ ಸೈಲು ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग रो, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम ETC एंड FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग एंड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. लेखक श्री महाबळेश्वर सैल हेमी आपल्या साहित्य क्षेत्राच्या अवधीत अनुभविलो अभिप्राय कथन केलो. पळया स्पेशल व्हिडिओ. साहित्याचे अनुभव एक 5 मिनिटात तुमचं सांगतो. आज इथे प्रेमान तुम्ही हो एक प्रोग्राम अरेंज केला. एक फॉर्मॅलिटी म्हणून हांव एक 5 मिनट माझे अनुभव उलयता, अनुभवा विशीं सांगता. म्हणजे कितें जाता, जेन्ना खंयची एक कादंबरी बरयता किंवा कथा बरयता न्ही, म्हाका दिसता हे पुराय हांव तेतूंत पुराय म्हाका यश मेळ्ळें नाका, सक्सेस जालो ना. हें आनीक बरें जावूंक जाय आशिल्लें, आनीक तेजेर हांवें आनीक काम करूंक जाय आशिल्लें. म्हाजे खंय तरी श्रम, रिसर्च किंवा म्हजी प्रतिभा तितूंत उणी पडली अशें म्हाका दिसता. आनी तें अस्वस्थ असो आसता हांव. म्हाका याद आसा, हांवें काळिंगा कादंबरी बरयली. बी.बी. राणी सर त्या समारंभाचे अध्यक्ष आशिल्ले. त्या प्रकाशन जाल्ले सदाशिवगडाचेर आपले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप आयिल्ले. एक ती पयलीच म्हाजी कादंबरी आशिल्ली आनी ती हांव म्हाज्या गांवाचेर, कारवाराचेर, काळिंगेच्या किनाऱ्याचेर ती बरयली हांवें ती कादंबरी. पण पहिली कादंबरी हांवें कारवाराक बरयला आनी ती कशी जाली काय, कशी जाली आसतली अशे तरेच्या संभ्रम अवस्थेंत आशिल्लो हांव. तेन्ना कितें जाता, आमी अशें कितें जालें की एक तर
वाचकाकडे वयतात नाजाल्यार समीक्षकाकडे वयतात किंवा अनुवादकाकडे वयतात अशे तरेची अवस्थेत आशिल्लो हांव तेन्ना काणकोण आशिल्लो तेन्ना हांव ह्या हेतूंत आसा संभ्रमांत आसा काळयुगाचें कितें पद आसतलें कशें तें स्वागत जातलें कशें लोक हें करतले तेन्ना एक दीस सकाळीं सत म्हाज्या दारार कोण थंय मारता हांव वेगळो दार गेलें काणकोणचो एक सद्गस्त मोहनदास म्हणून दारोडो आशिल्लो ताणें म्हाका सांगलें काल दिसभर आपूण खंयची कादंबरी वाचतालो आनी राती 10 ती 2 ती सपयली म्हळ्यार रावूनच जालें ती म्हणून तुका हांव सकाळीं 6 वाजता तुका त्रास दिता म्हण इतली बरी कादंबरी जाली तेणी 5 मिनटां त्या कादंबरीचो खूब बरें उलयलें मागीर म्हाका समाधान जालें की हां ही कादंबरी कशी खरीच बरी जाता आनी एक अनुभव सांगता मागीर अरण्यकांड म्हणून कादंबरी हांवें बरयली अरण्यकांड ती वेगळ्या तशी वेगळे विशय आशिल्लो तो वेगळे परिसर वेगळे सगळे वेगळे आशिल्ले तेची एक कादंबरिका ती त्या विशयी हांव तो संभ्रमांत आशिल्लो एक दीस सट्टन एक पोस्टकार्ड आयलें पोस्टकार्ड बरयल्लें ती प्रोफेसर माधवी सरदेसाय कोंकणीतली अत्यंत अशी एक चाणाक हुशार अशी एक प्रोफेसर आशिल्ली त्या पत्रांत तिणें बरयलें आज रातचे 12:30 तुजी अरण्यकांड हांवें वाचून सपयली आनी म्हाका दिसलें आत्तां लेखका कडेन वचचें आनी तेज्या पांयाक हांवें पांयाचेर तकली दवरची म्हणून हे जे एक अनुभव आसतात न्ही हे खूब मोलाचे आसतात खूब हें आसतात ते लेखकाक सदांच एक तरेचो प्रोत्साहन दिता सदांच मुखार वचच्याक हें दिता हांवें अरण्यकांड हेजे युग समाजाची तांडवमणी हें केली अनुवाद केलो म्हणून ते आतां कोणाकय दितलो कोण छापतलो कशें जालें अशें तशें संभव तशें ना मागीर म्हाजो एक मित्र विश्वास पाटील म्हणून व्हड कादंबरी काडतो मुंबयत रावता ताजे कडेन हांवें ती धाडली दीस पळयपाक ती कशी जालें पळय म्हणून प्रकाशन मेळ्ळें जाल्यार पळय म्हणून विश्वास पाटलाक धाडली विश्वास पाटलाक ती इतली आवडली ही कादंबरी आवडली आनी मागीर ताणें ती राजहंस प्रकाशन म्हणून पुण्याक सदाश कडेन खूब प्रसिद्ध अशें प्रकाशन आसा तो दिलीप माजगांवकर म्हणून जो प्रकाशक ताका फोन करता वाचली ती विश्वास पडटा कितें आवडली आनी मागीर ताणें ती विश्व हें फोन करप दिलीप माजगांवकर वेगळे जाता अत्यंत बरी एक स्क्रिप्ट आयिल्ली आसा ती छापूं जाय म्हणून तेणें त्या माजगांवकरान विमानान मनीस मुंबय धाडलो आनी तो स्क्रिप्ट घेवन ते पुण्या तेणें वाचून ती आनी तेणें म्हाका सांगलें ह्या तर कादंबरीक हांव 100 200 मार्क दिवंक तयार आसा म्हणून आनी मागीर तो आपली गाडी घेवन स्वता दिलीप माजगांवकर गाडी घेवन तेणें एक लिस्ट तो असो शिश्त बरें दिलीप माजगांवकर असो कोणाक चड मुखार घातलो मनीस न्ही ते मेळूं वयता जाल्यार पयलीं भायर 1 तास बसचें पडटा मागीर कोण तो भितर घेता असो तो दिलीप माजगांवकर तो पुण्यातल्यान गाडी घेवन आपली इश्टा बरोबर मडगांव वगैरे आदले मागीर घरा आयलो आनी मागीर तेणें पळयलो इतली एक श्रेश्ठ इतली व्हड कादंबरी पडटा कोण हो मनीस तो मागीर येयलो नासता कांय पावले पळयतच लागलो हांव सादो मनीस आनी इतली बरी कादंबरी बरयला अशें तेचो अनुभव आशिल्लो मागीर तें आमी थंय बसले बरयले पार्टमेंट उलयले आनी मागीर तेणें सांगलो आपूण 6 म्हयन्यां भितर एक कादंबरी काडटा म्हणून आनी बरोबर 6 म्हयन्यां भितर तेणें ती कादंबरी काडली आनी ती खूब गाजली महाराष्ट्रांत इतली गाजली ती तेजे एक 2-3 वर्सां भितर 5 आवृत्ती आयले तो एक बऱ्याचो बरो अनुभव आशिल्लो माती तुका हें ती चंडमारुता प्रकाशन जाल्ली तें तुमी हिस्ट्री सांगता चंडमारुता ती मुळांत तांडवा वयल्यान 2 जाणां हें केलां ट्रान्सलेट केलां दोगां ट्रान्सलेटर एकट्याच न्ही एक पयलीं कितें चंद्रकांत बोबडेन ताणें केल्ली पण कितें खबर ना 500 पानांची कादंबरी 200 पानांचे येतेशें चोपडी केल्ले आनी म्हाका एक धाण दिलें अरे म्हणजे एक दीस म्हाका हांवें उलयतना श्यामम कृष्णराव सराक सांगलें की तें पुस्तक एकदमच बारीक जालां बरोबर जालें ना तें काम जालें ना सारकें जालें ना ताणें सांगलें तें हांव परतें करता म्हण श्यामम कृष्णरावान सांगलें
इतलो वय जाल्लो मनीस, इतलो कामात व्यापात आशिल्लो मनीस, सगळे बाकीचे खूब अशें काम बशेन म्हणजे आपूण करता म्हणून सांग. आनी परत ते हातूंत 500 पानां वयरचें पुस्तक ताणें परत ते म्हज्या मराठी तांडा वयल्यान परत केलें. आनी 6 म्हयन्या भितर म्हाका फोन केलो, पळय तुवें पुस्तक जाल्या आनी तें कुवेंपू भाशा भारती कडेन तें छापूं गेलें म्हणून सांगून. ते म्हाका सगळ्या वजीर तांकां खूब म्हाका हांव तेंचो आभारी आसा. तांकां थँक्यू म्हणटा. आपलें पुस्तक कित्याक ट्रान्सलेट जावं अनुवाद जावचें दिसता. जवळ म्हागेल्या 17 पुस्तकां वेगवेगळ्या भाशेनी अनुवाद जातात. दिसता कित्याक ह्या भारतात 24 भाशा साहित्य अकादेमीन तरी मान्य केले 24 भाशा आसात आनी प्रत्येक भाशेंत एक साहित्याचो उत्सव चलिल्लो आसता. खबर आसता प्रत्येक भाशेंत आपापलें साहित्य निर्माण जायत आसता. आमकां तर कोंकणी सारक्या एक ल्हान भाशेच्या मनशाक त्या लोकां बरोबर तेंचे पंक्तीत वचून बसूंक जाय. तेंची आमची एक ल्हान भाशा आसूं जाय, त्या लेवलाक आमकां पावूंक जाय आनी त्या उत्सवाक आमकां सामील जावूंक जाय, तेंचे बरोबर बसूंक जाय. तर आमकां अनुवाद करूनच पुस्तक तेंचे कडेन वयचें पडटलें. आनी थिंगा आनी जाल्यार आमी केला एक ल्हान भाशा अशी ती, त्या भाशेन सुद्दां भारतांतल्या सगळ्या व्हड भाशे बरोबर कम्पीट करून आमी तेंचे वचून बसलात. बंगाली आमचे जेन्ना दिल्लीक आमी वयतात खंयच्या कार्यक्रमाक, म्हाका ते कथा एवॉर्ड मोमेंट कथा एवॉर्ड म्हणून आसा. तर म्हाका एक कथा एवॉर्ड मेळिल्लो. तितूंत 22 भाशांचे 22 लेखक आयिल्ले. तेजे मदीं हांव तांकां तेंच्या मांडेक मांडी लावन थिंगा बशिल्लो. हो एक अभिमानाची गोश्ट आसता. आनी ते फक्त साहित्य फक्त अनुवादांतल्यान शक्य जावंक जाता. थोडोसो लांब प्रोग्राम लांबलो. तुमी हो सगळे हें सगळ्या भानगड्यान हो प्रोग्राम बरो अरेंज केलो आनी हिंगा म्हागेले एक भोवमानूच केलो म्हणून हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. तेंचो उपकारी आसा. देव बरें करूं. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.